हांव तर समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, की जेन्ना जेन्ना तुमकां प्रॉडक्ट जो घेवपाक जाय, कारण हांगासर स्मॉल स्टॉल घातले, हांगासर कोण येवन घेतलो असो ना. बट जेन्ना जेन्ना तुमकां घेवपाक जाय अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट, तेन्ना तांच्याच कडल्यान घेया आनी हेच प्रॉडक्ट जे आसा पळय न्ही ते प्रमोट करीत चलात. इवन द गोवन इंडस्ट्री, गोवन कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जितके जाण बिझनेस करता, ह्या सगळ्या जाणांनी एखादी शॉल घालपाची आसत, ती आमकां काश्मीरी शॉल हांगा हाडून घालपाची गरज ना. ती गोंयची कुणबी शॉलूच ताका जर घालीत जाल्यार ती चड म्हत्वाची आसा. हें जर आसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी जो म्हणटा की हँडलूम डे मनयता ताच्या फाटलो उद्देश कितें? तर हँडलूम डे मनयता हेच्या फाटलो उद्देश समेस्त गोंयकारांक कळचें की हय अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी लोकां कडेन पावोवपाचो तयार करता. स्वदेशी मुवमेंट आसतलो किंवा वोकल फॉर लोकल आसतलो. ह्याच हातूंतल्यान आमी लोकल आमचो आर्टिजन्स जो आहा ताका सक्षम कशा पद्दतीत करप हें काम आमी सातत्यात करीत आयिल्लें आसा. थोड्याच दिसाच्या भितर जितक्या सेंटराचेर जितकें प्रोडक्शन तयार जातलें तें 100% ताका मार्केटींग कशें दिवप हाजेर आमी वर्कींग करता. त्या खातीर तुमी प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणांत करात, ताका मार्केटींग दिवपाचें काम आमचें हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट हें थोड्या दिसाच्या भितर करतलें.